जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या एकदा दिवस उपकारांत तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोळी तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता अख्खी जिनी भोगूस म्हण मागता आदर कृपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या एकदा दिवस उपकारांत तुझ्या गीता गावून प्राणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. मगळ भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो तशेंच समेस्त भक्तिकांनो सदाकाळच्या आयताराच्या 17व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे विशेषाचें बलिदान भेटोवया आनी देवाची आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. हे संदर्भार अर्घा मिस्तिता फाबियन जेसिमेन दोन सदावा खातीर ते पासून मिस्तिता जॉन डिसोजा किन्नीगुडी बऱ्या भलायके खातीर तशेंच भयणीची सर्जरी बऱ्यान जावन बऱ्या भलायकेंत USA पावल्ल्या अर्घा मिस्तिता एंटिया कॅस्टेलिनो USA कॅलिफोर्निया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जागतीक दुसरो बलगड्यांचो आनी आजो आज्यांचो दीस मोगाचेनो देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां. सद्या काळाचो 17वो आयतार आज आमी जागतीक दुसरो बलगड्यांचो आनी आजो आज्यांचो दिवस जावन संभ्रावतांव आनी म्हाताऱ्यो ती आनिकी फोळ दितली. किर्तन 92:14 म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करतले हांव. जिवीत मनशाक देवाचें देणें. एक बाळ जावन देवाची मांडवळ प्रकार आवयच्या गर्भांतावन ह्या संवसाराक आमी येता आनी आमची मांडावळ सुरवात जाता. मलगडी प्राय जिविताचो एक प्रमुख अंत. जायतो जिविताचो अणभव जोडून आनी सगळें जिवीत जरवून ग्रेस्त अणभव जोडून ह्या प्रायेक आमी पावता. जिविताचें उतार प्राय मलगड्यांक तशें हेरांक तितले सुलभायेन समजूंक तशें स्विकार करूंक सकची प्राय न्हय म्हणटा पाप फ्रांसीस. देखून मलगड्यांनी जिविताचो हो अंत संतोशान स्विकार करिजे. फाटल्या सगळ्या जिवितांत मनशापण जियेवन एकामेकाची जतन तुमी केल्ल्या आनी आतां हो वेळ ते लिसांव नातरांक दिवचो आनी तांकां तुमच्या जिविताचो अणभव वांटचो. आमचे सगळे मोग जाले म्हूण चिंतून रुदान करचो हो वेळ न्हय. बदलाक तुमच्या भावार्थी आनी मागण्याच्या जिविताद्वारे तशें जिवितांत जोडले ग्रेस्त अणभवाद्वारे आनीकी फोळ दिवचो वेळ म्हणल्यार समजूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आमच्या मलगड्यांनी आमकां तांच्या हातांनी धरलें आनी तांच्या दिम्यांनी सांबाळलें. म्हणल्यार उपकारी भोगणान तांच्या भुरग्यांनी तशें नातरांनी तांची मोगान जतन करूंक तांच्या जिविताच्या अणभवा तशें
तांच्या मागण्याच्या फळाद्वारे आमचें जिवीत नंदन करूंक आमी बरें मन करचे मात्र न्ही मलगड्यांक आमच्या कुटुंबांनी मानान आनी गौरवान सांबाळूंक प्रयत्न करीचे. तर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमच्या पिरगजंतल्या तशें कुटुंबांतल्या सर मलगड्यांक आनी आजो आजयांक देवाक समर्पण करून तांच्या बऱ्या भलायके खातीर सुखा संतोश समाधान खातीर विशेष तरान मागता आसतना आमी ती आमच्या पिरगजीची तशेंच कुटुंबाची ग्रेस्तकाय आनी दिर्वी म्हणलें मानून घेवन मोगान आनी मानान तांची सेवा करूंक आनी तांच्या संतोशान समाधाना खातीर वावरूंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं मागून घेवया. मगळ भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा मलगड्यांचो दीस आचरण करता. प्रतिदिन आजो आनी आजयेंचो दीस. खरी एकल्यांकी आजो आनी आजी आसात, थोडीं आसली, थोडीं देवा दिन जाल्यार थोडीं आतांय आसात. जायतीं जाणां नातवां आनी नातीं सांगाता केळून आसात. अशें जाल्यार मलगड्यांचो आज उगडास काडना. मलगड्यांच्या त्या बेसांवा पासत आमी देवाक अर्घां दिवंक पवित्र सभा उलो दिता. त्या पासत आमी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हे मिसाचें बलिदान भेटयतना मलगड्यां पासत मागया तांचो अनुभव, तांचो बाबर्थाची गूंड चिंता आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक हे प्रेरण जावं दी, आदर्श जावं दी म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच आज मागया आमचो फिरगोस गोळी परिशद उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डनाचो जल्माचो दीस आचरण करता. ह्या संदर्भार सुरेस्पर देव ताका बरी भलायकी समाधान संतोष दिवन दी, ताचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार आयच्या दिसा ताका आमी ताच्या पासत मागया. ताका आमी बरें मागता, बरो जल्मा दीस मागता आनी खंडी समीत येवं ताका वेसांवांनी बरोवन दी, सगळें ताचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून ह्या विशयाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. इकडी बोरदोळे दांपया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. इतर काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. बापा सर्गींच्या तूं जाणवयान भरलेलो आशिर्वादाचो शिवर कलतेपणान मागिल्ल्यांक तूं दिताय, हंकाऱ्यांक तूं दिनाय. जायते फावटी आमी मागतना हंकारी जाल्ले आसां. कलतेपणान तुजे मुखार येवंक आमी सुकून पडलेले आसां. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापवता सुमी ह्या भक्षणे मागून म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. मगळ जेजू, शिसांक मागूंक कळीत नासलेल्या वेळार तुवें मागूंक शिकयलें. तुवें निरंतरी मागलें, पूण आमकां मागोवंक तुवें शिकयलां तरी आमी विसरले. हांव सोम्या, आमकां सारकें मागोवंक कळना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भक्षणे मागोवन म्हणटा हांव सोम्या. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. पवित्रत्म्या तूं सत वाटणी जिवीत तुका आमचो कन्न घेवंक, खरेपणाची मागणी उबारूंक आमी सुकून पडल्या. आमचे थंय तुका वस्ती करूंक अवकाश ना दिलो आमी. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पवित्रत्म्या बक्षी म्हूण मागता. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कारता आम्ही तुका विवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू कवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया इकडे बरदोळे आम्ही आमच्या गरजां खातीर मागे विशेष करून आमच्या घरांत असलेल्या मलगड्यांपासून आमच्या आजी मागे तशेंच आस्पत्रेंत कस्तोन आसात विशेष करून मतीचे पिडेन कस्तोन आसात उगडाची सकत विसरून गेल्यांत त्या भुरग्यां पासून त्या पिडेस्तां पासून आमी मागे देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजेर पात येतेल्यांक तूं सांबाळताय तुजे बिणे कितेंच पवित्र नाही कित्याक समोल ना अदीक तुजे काकूळत आमकां दाखय आनी आतां सुतावन आमचें काळी सदांच कळबाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तू सोया जिवितां फवतो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां सोलोवन व्हर मलगड्यांचें बेसांव निरंतर आमी जोडून घेवंक मलगड्याचो मोग करूंक मलगड्यांक मानान आनी भक्तीन लेखूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप उपरांत सर्वेस्परान म्हळें सोदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाला तांचे पातक खरेंच भोव व्हड आसा हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो हाची हांवें खबर घेवंक जाय ते दोग मनीस थंयतावन सोदोमाचे वाटेन गेले पूण अब्राहाम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो अब्राहाम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो खोट्या सांगाता नितीवंता सय तूं नाश करताय चिंत्या शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तातूंत आसलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तें वाटोवचो नाय अशें केदींच करिनाका कित्याक खोट्या सांगाता नितीवंतांक जिवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखिल्ले परी जाता अशें केदींच करिनाका सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबीदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय न्हय सर्वेस्परान म्हळें सदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो अब्राहामान जाप दिली हांव धूळ आनी गोबोर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेतां
चिंतया 50 नितीवंत मनशांक 5 सण उणे आसात. ह्या 5 सणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय. ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान परतून म्हळें, चिंतयान थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 सणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 सण मात्र मेळटीत जाल्यार. ताणें जाप दिली, 30 सण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांव धैर्य घेतलां. थंय 20 मेळटीत जाल्यार. ताणें जाप दिली, ह्या 20 सणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाणें एक पावटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार. ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. देवाचें उतार हें. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी. सगळ्या प्रासवर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. दुसरें वचप सांत पावलोन कोलेसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त संगता तुमकां निकेपिल्ल्यान मात न्ही, ताचे सवें तुमकां जिवांती उठयल्यात. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवांत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरिल्ल्या विश्वासा वरवीं तुमचें तें हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्यात आनी सुन्नत करूंक नासलेल्या कुडीन जिवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्या सारी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपात ताणें पुसून काडलें आनी तें कुडसार किळोवन नाश केलें. देवाचें उतार हें. Alleluia, Alleluia.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हण तुमी उलो मारीशे करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणें जातसे समजले एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या जुवा हांव आपल्यासी सांग शिकयले बरी तूं आमकांय मागणी करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगूं लागलो, तुमी मागणी करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. उपरांत जेजू तांकां सांगूं लागलो, तुमचे मदें एकल्याक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मद्यानीर ह्या इश्टाचो सिवेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयनाक आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो ताचे इश्ट तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कीळ घालून जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हजे पासले न्हिदल्यान, आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टाका ते पासून उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता, ताणें विचारलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्छू दीत. खोटें जावन आसूनय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणांत, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे मगनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सर्व मागतले मागतले है की न्ही. आमी सर्व मागतले, कोणी न्ही म्हणूंक जायना. संवसारान जियेतना आमी एकामेका लागीं मागता. अंगडीच्या बागलार वचून ओगोत रावल्यार ताका कळटा तुज्या मतीन घालें आसा जाय. तूं साकर मागताय, तूं पियाव मागताय, तूं रांदोय मागताय, तूं मासली मागताय, ताका तूं पयशे दिताय जावंक पुरो, पूण इल्लें उणें कर म्हूण मागताय आनी तो इल्लें उणें करता. बसार वेताय, कंडक्टर लागीं तिकेट मागताय, तिकेट केळी पडीद कोळ्ळी म्हण आसा ती मागा. आमी मागतले संवसारी जिवितांत एकामेका लागीं मागतले. तशेंच देवा लागीं आमी मागतले, देवा लागीं मागतले. मनशा लागीं मागता, देवा लागीं मागता आनी आमी खंडीत मागतले. पूण हांगासर देवाचें उतर आसा आमकां म्हणटा, तुमी मागोवंक शिकचें. दैत्याक आमकां मागोवंक कळीत ना, पेल्या लागीं मागोवंक कळीत आसना, देवा लागीं मागोवंक कळीत आसना. कित्याक म्हळ्यार मागची एक रीत आसा, मागची एक रीत आसा. तुका गरज पडलेलें तूं मागोवंक गेल्यार ए म्हाका दी रे म्हळ्यार तुका दितात, कोण दिनात. पूत बापाय लागीं वचून रडा म्हाका 50 रुपया दी, दिताय कितें ना,
अशें म्हाका कोण दितात तेगे आवय लागीं तूं वचोन मम्मे म्हाका ते पयशे दी म्हळ्यार दिताय अल्टारी सारको मोगानी सारको कलतेपणांनी सारको इसारचें आमी आसा मागची रीत आसा आनी मागोवंक कितें गरजेचें मागोवंक एक कलतेपण गरजेचें कलतेपण तुजें थंय सिंप्लिसिटी आसा कलतेपण तुजें थंय भावार्थ आसा जें हो मनीस दिता वा देव दिता म्हणले पातयेनी आसा जंय पातयेनी भावार्थ मागतल्याक तिसरें मागतल्याक लज आसूं वचो लज आसूं हाचे सुवातेन म्हणा पळया इश्टगतीक म्हणी तो दिना जाय जाल्यार ही लज नासतना विचारलें पळय देखून हांव दितां लज आसूंक नजो लज आसलेल्याक केदींच मागोवंक जायना आनी कितें मागोवंक जाय आमी कितें मागोवंक जाय आमी कितें मागता कितें जाय आमकां मागोवंक कितें आमचे लागीं ना पळय तें मात आमी मागोवंक जाय आमचे लागीं आमी अंगडी गेल्यार आमच्या घरा कितें सामान ना तो मात आमी मागता सामान आसलेलो परतून हाडटा हाडना आमचे लागीं टिकेट ना आमी मागता आमचे लागीं पयशे ना मागता आमचे लागीं भलायकी ना भलायकी मागता आमी धाकटेल्या लागीं वचून आमकां कितें ना कितें गरज आसा तें आमी मागता आनी तें आमी मात्र मागत जाय हें संवसारी चिंता पूण देवा लागीं मागतानाय मनशा लागीं मागोवंक आमकां बरें कळीत आसा बरें जाणा हांव मनशा लागीं मागतना कोणीय तो जावं दी मासलेच्या मापळ्या लागीं वचून कशें मासल्याची रेट चर्चा करता आमी कितले मोगान कोण डेटा उलोवन एक 2 रुपये 5 रुपये उणें करता आमी हय की न्ही तरकारेच्या अंगडीक वसा खंयच्याय बाजाराक वसा खंयच्याय शॉपाक वसा कितले पॉलिशली उलोवन तांचें मन वय करना आमची वस्त आमी कणगाण घेता आमी बरें हुशार आसा मनशा लागीं कोणी दान विसरूंक गेल्यार तेंत कशेंय पुसलान कोण डाटा उलोवन दान काण घेता म्हणसर कोणागे संवसार आसना आमी बरें जाणा मनशा लागीं कशें मागय जाय मनशा लागीं कशें उलय जाय कितलें पॉलिशली उलय जाय बरें आमी जाणा पूण देवा लागीं मागोवंक मात्र आमकां कळीत ना देवा लागीं मागोवंक गोतूच ना कशें मागचें म्हणून गोतू ना आमकां देवा लागीं आमकां ही 2 मागणी शिकयल्यान आमच्या आबान आनी व्हडली मायन एक आमच्या बापा एक नामान मुरये ती 2 मागणी सोडल्यार आमकां उरलें मागोवंक गोतू ना देवा लागीं कळ्ळें तुका भलायकी जाय जाल्यार आमच्या बापा कळ्ळें ताका सासणाचो विशय जाय जाल्यार आमच्या बापा नामान मुरये तुका भलायकी जाय समाधान ताकाय आमच्या बापा ना 2 मागणी सोडल्यार दुसरी खंयचींच मागणी आमकां गोतू ना कित्याक आमकां मागोवंक गोतू ना सिसांग अशेंच घडलें जेजू मागतालो दिमी घालून गांठ्यान मागतालो वरां मागतालो कितें मागता म्हूण सिसांग गोतू ना कळ्ळें आनी हे आथुरायन जेजू मागतना पळोवन ताका आनी ते जेजू मागणें आतां उठल्या उपरांत ते म्हणाले सोम्या तूं मागताय आमकांय मागोवंक शिकय आनी जेजून मागणें शिकयलें आमच्या बापा तेंगे सिरगेच्या मागणें शिकयलें ते मागणें सड्ड म्हळ्यार कितलो मिनूट आसा आतां म्हळ्यार 1 मिनूट आगी 1 मिनूट ना 30 सेकंड्स 30 सेकंडांत आमच्या बापा मागणें मुक्त जाता कितले स्लो म्हळ्यार जेजू घंट्या काटल्यान मागतालो आनी ह्या सिसांक जेजून कितले मिनूट 30 सेकंडांचें मागणें शिकयलें 30 सेकंडाचें मागणें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणी जेजून हे 30 सेकंडाचें मागणें शिकोवना कशें मागची रीत शिकयली एक फॉर्मेट मात्र दिलें फॉर्मेट एक खंयचेय आमी एक पत्र बरयता खंयचेय एक आमी प्रबंध बरयता खंयचोय आमी एक विशय बरयता जाल्यार ताका एक प्रस्तावन म्हण आसा न्ही एक प्रस्तावन आसा वय गी मागीर ताका बॉडी म्हण आसा बॉडी म्हळ्यार की तातूंत एक प्रमुख विशय म्हण आसा ताच्या उपरांत एक समाप्त म्हण आसा न्ही गी वय गी न्ही तशेंच आमच्या मागण्यांत एक प्रस्तावन आसूंक जाय म्हणजे आमी देवाची स्तुती करूंक जाय देवाचें आराधन करूंक जाय देवाच्या नांवाची स्तुती करूंक जाय देवाक होगळाप दिवंक जाय देखून हर एक मागणें सुरू करतना तुवें देवाची स्तुती करूंक जाय पळया लाजराच्या पंडा लागीं जेजू गेलो देवान जेजून कितें केलें डायरेक्ट म्हळें गे लाजाराक उठून भायर हे म्हळें गे म्हणून ना देवा तूं म्हजें मागणें आयकून म्हाका दिताय देखून तुका वर्गां दिता पळया स्तुती केली ताणें निमाण्या जेवणार बसतना जेजून उंडो घेतलो कितें केलें देवाक अर्गां दिली स्तुती दिली
हर एक आमच्या मागण्यांत आमी पयलें देवाची स्तुती करूंक जाय, देवाक होगळाप दिवंक जाय, देवाक नांव वाडोवंक जाय, देवाचें वर्णन करूंक जाय. कित्याक तो सत्यवंत सरपदवेदार, ताचे भायर दुसरो देव ना. ह्या देवाची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय. ती स्तुती तुवें 5 मिनटां करीत, ती स्तुती तुवें 10 मिनटां करीत, ती स्तुती तुवें 15 मिनटां करीत. पळया 15 मिनटां करीत स्तुती देवाची. ताच्या उपरांत कितें करूंक जाय? तुज्या पातकाची दूख तुवें वळखून घेवंक जाय. सोम्या मुखार येवंक तूं फावो न्ही. देखून तुवें पातकाची दूख धरूंक जाय. तुवें केल्ल्या पातकाचे अपराध, तुवें अपराधाची शिक्षा ती माफी मागोवंक जाय तुवें देवा मुखार. देखून तुजी पातकां, पेल्याची पातकां, तांच्या सर पातकांची माफी मागोवंक जाय. ताका एक सुमार 5 मिनटां काण घे या 10 मिनटां काण घे. चड पातकां केल्या जाल्यार चड वेळ काण घे, जाले थंयसर 25 मिनटां. ताच्या उपरांत तुज्या गरजां खातीर माग. विनवण्यो म्हळ्यार कितें? इंटरसेशन. तुजो दिसपडतो ग्रास, पेल्याचो दिसपडतो ग्रास, तुजो वावर, तुजें काम, तुका भलायकी, तुका समाधान, तुका मात्र न्ही, पेल्या पासून ती माग. इंटरसेशन निरंतर विनवण्यो कर. त्यो अर्द घंटो करियेत, 1 घंटो करियेत. पळया 40 आनी 5 मिनटां करियेत. 1 घंट्याचें मागणें जालें की ना. मागीर निमाणें मागणें आखेर करचे फुडें देवाच्या पवित्र आत्म्याची मजत माग. पवित्र आत्म्या माग. निमाणें हे 5 मिनटां पवित्र आत्म्याची कृपा माग. आनी तो व्हडलो तुजें सगळें जिवीत बदलता. देखून जेजू कितें म्हणटा पळया, तुमकां कितें मागोवंक जाय तें मागनात तुमी. फक्त मागचे जिमी घालचे मागचे, म्हाका तें दी हें दी तें दी तें पुरा देव जाणा. तुवें मागच्या फुडें तो जाणा. तुवें मागची, तुवें देवा मुखार सांगची गरजत ना. तूं ह्या रितीन माग. देखून आमची कुटुंबाची मागणी घरा पळया कशें फकत आमच्या बापा नामार मुरया म्हणून तुमकां दिता हांव सोडल्यार थंयसर देवाची स्तुती ना, आमच्या पातकाच्या भक्षणाची माफी ना, थंयसर आमच्यो विनवण्यो नात, थंयसर पवित्र आत्म्याची कृपा ना, कांयच ना. मंगळपत्र 6 आमेन जालें. सुरू जावन आखेर पर्यंत बेगीन 5 मिनटां भितर मांबोरी जाली, मागणें जालें. कितें फायदो? आमकां मागोवंक कळना. देखून जेजू म्हणटा सोदा आनी तुमकां मेळटलें. सोदा, सर्च, तुमकां मेळटा. मागा आनी तुमी घेतले. मागल्यांक मात्र मेळटा. आस्क आनी यू वील रिसीव. इंग्लिशान बरयलां न्ही, ASK आस्क. आस्क म्हळ्यार पळया A फॉर आस्क. मागा आस्क मागा आनी खंडीत तुमी घेतल्यात. मागलो मात्र घेता. तूं मागनासतना बेस्टेन्स एका अंगडी बागला उबो रावलो तुका मेळटा. बेस्टेन्स बाजार वचून हात बांदून मेळना. मागचे तुका कितें गरज आसा तुज्या लागीं मागल्यार मात्र मेळटा. तूं माग आनी खंडीत तुका मेळटलें. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. सोदा तुमकां मेळटलें. मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागा आनी तुमी खंडीत घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. कांय तुजी वस्तू भायर पडल्या तूं गोद बसची नासली जाल्यार कांय सोदूंचे प्रयत्न करनाय. आमी आती ल्हानपणार बॅटांत गाद्यांत बॉल खेळटले हांव. क्रिकेट बॉल पिड्याचें बॅट आनी एक पळ्याचो कुडको दवरचो आनी गाद्यांत खेळचें ना. पळय ना जाल्यार विकेट पातोर दवरतालें. पातोर दोन खेळचे आसले आनी मारलेलो बॉल व्हडलो तो दुसऱ्यांच्या गाद्यांत गी तोंडांत गी आनी बोल्यांत गी पडटालो. ते दळ आसले पुरा 25 जणी वचून त्या बोल्याचे रास पडटाले. मार 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 मान बॉलें पिठो करून बॉल सोदताले. कळ्ळें? ते राब्बाराचे बॉल आतांचे बरी कावरीन बॉली नातले. मेळटाले ते 5व्या कलराचे, थोडे तांबड्या कलराचे, थोडे निळस्या कलराचे. सोदूंक ही कश्ट मेळटाले. पूण सोदताल्या सोदिना जाल्यार मेळटा ते मेळना. सोदा एकल्याच्या एका उत्तर प्रयाच्या स्त्रियेचे कानाचे भायर पडलेले गे ती सोदून सगळें घर सोदून रांदचें कूड सोदून पुरा तोंड दुल्लें वॉश बेशन समेत निकळयलां तिणें कानाचें आंगोणा. पूण कानाचें लास्ट मेळ्ळें की तिच्या कापडाच्या एका पंताक शिरकोन आसलेलें तें आनी पुटी मेळ्ळें सुमार 6 म्हयन्या उपरांत. पूण सोदलां तिणें. सोदिल्ल्याक व्यर्थ जावना. मेळना लास्ट. पळया सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी उक्तें जातलें. बडया. तुमी कोणा घरा बागल्यावर वचून उगवत रावो नाकात. उगवत रावल्यार बागल उक्तें करतात. ते करनात. थंय एकच बेल्ल मारयचें नातल्यार बडयचें टका घालून उक्तें करतात. नातल्यार कितें कोणाक असो कळटा तूं भायर रावलाय म्हणून. बडया. पळया हें सगळें मागा सर्वेस्परा देवा लागीं. कितें मागा तुमी?
पवित्र आत्मा मागा, पवित्र आत्मा, दुसरें कांयच मागा नाकात. पवित्र आत्म्या मुझे ते धाड सर्वेस्परा, पवित्र आत्मा मुझे ते रावून दी. पवित्र आत्मा देवान पेंतेकोस्ता दिसात धाडला, तो आसा, पूण थोडे पटी आमचे भितर तो येना. कित्याक म्हजी कूड पवित्र आत्म्या घेवंक फावो जाल्ली ना जाता. देखून पवित्र आत्म्याक मागा, पवित्र आत्मा येवं दी तुमचे थंय. सगळें तो तुमकां दितलो, सगळें तुमकां शिकयतलो. तो तुमच्या जिवितांत कांयच उणें पडटे तुमकां करचो ना. मागा पवित्र आत्म्याक. दुसरें सोदा तुमी खंयचें सर्गीचें राज्य सोदा, सर्गीचें राज्य. देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराच्या कुशे प्रमाणे जिये नाकात, आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेया. आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुमी जियेतात जाल्यार सर्गीचें राज्य तुमी सोदतात म्हण जालें. बडया सर्गीच्या दारवोटो बडया तुमी, सर्गीचो दारवोटो. शेजारच्या आंगणांतलो दारवोटो वा शेजारच्या घरचो दारवोटो न्ही, सर्गीचो दारवोटो बऱ्या. सोम्या लागीं उलया तुमी आनी खंडीत तुमकां मेळटलें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असले आज चिंतपां दितना पळया अब्रामान देवा लागीं कशें मागलें पळया. हां, तो कितें म्हणटा अब्राम मागता मागतना, तुजे मुखार हांव दुळू, तुजे मुखार हांव दुळू, तुजे मुखार रावंक फावो न्ही. तरी एक तुजे लागीं विचारूंक गी, तूं म्हणजे रागार जायना गे. कितलें बरें. पळया तो म्हणटा हांव दुळू आनी गोबर तरी सर्वेस्परा तुजे लागीं उलोवंक देर घेता. पळया तो कितलें बरें, कितें गलतेपणान तो म्हणटा. तो परत म्हणटा हांव परतून उलयता म्हूण सर्वेस्पर रागार जायना जावं. हे कितले खलतेपणान सर्वेस्परा लागीं तो उलयता म्हळ्यार आपलें अस्तित्व कांय न्ही. हांव तुजे मुखार दुळू फुंकल्यार नासवचो मनीस, तुजे लागीं उलोवचें हांव धैर्य घेता. पळया कितलें खातलेपणान हो बावार्थोचो बापूय देवाच्या मोगाचो जण तो कितें देवा लागीं कशें उलयता. पळया कितलें घालतेपणान. आनी देव ताका कितलो अवकाश करून दिता. कळ्ळें. एकलो मेळ्ळ्यार हांव नास करीचो ना. तूं येनाका अब्राहम. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, घालतेपणान मागलेल्याचें मागणें देव खंडीत आयकता. आज आमी प्रायवंतसो दीस आचरण करता. प्रायवंतसो दीस आचरण करता आसतना ही प्रायवंतांय आमच्या भावार्थाची मूळ कारण जावन आसात. आज आमी कितेंय वो भावार्थ जियेता जाल्यार हाका कारण आमची प्रायवंतां. तांकां आमच्या बापा नामान बरी बायपाट येतालें, बसूंक बरोवंक येनातलें, पुवी सभेची मागणी तांकां वाचूंक येनातली. पूण जाल्यार ही भावार्थां ती मागताली, निरंतर मागताली. नेज लायतनाय मागताली, नेज बुड्डितनाय मागताली, भात लुंवतनाय मागताली, भात वयतनाय मागताली, निरंतर मागताली ती. आनी ताचो भावार्थाचो फळ आमचें थंय आसा. आज आमकां जायतीं जाणां नात्रां आसात आनी नातू आसात आनी सगळीं भुरगीं आसात. आनी आज आमी मालगडी आमकां एक देख जावंक जाय. देख भुरग्यांक मालगडे थंय कितें आसा. थोड्यान म्हणचें आसा हांव म्हाका उतर प्रायज जाली, 70 वर्सां जालीं, म्हज्या लागीं कितें आसा. तुजे लागीं भांगार ना, दर ना, दिरवे ना, व्हडणी, पूण तुजे लागीं अनुभव आसा, एक्सपिरियन्स. भुरग्यां लागीं ना, नातवा लागीं ना, पुता लागीं ना, तुजे लागीं आसा तो अनुभव. भावार्थाचो अनुभव, देवाच्या मोगाचो अनुभव तुजे लागीं आसा. तो नातवांतय तुज्या नात्रांतय वांटून घे. आनी आमी भुरग्यांनी, आमी नात्रांनी, आमी पुतांनी, धुवांनी आमी कितें करी जाय. मालगड्यांचो मोग करी जाय, तांकां मानान लेखी जाय. आजकाल कितें जाता, भुरग्यांनी म्हणचें डाडा मम्मी हांव तूं डाडा मात्र रावया, आबू आबा ती आमकां नाकात, माय आमकां नाकात, आमी तांकां दुसरें खंय म्हणून दवरया. अशी म्हणची परिस्थिती भुरग्यांक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां गरजे पडची मनशां मात जायचे. मालगडी आसल्यार कितें करतात, कांयले सूख केल्यार ती दितात, कांयले चड मागणी करतात, आमोरी करतात, तेर्स करतात. तें तांकां आतांच्या भुरग्यांक कोणाक चड आवत नाका जाता, करेक्शन नाका जाता. देखून तांकां पयस दवरचें प्रयत्न आमकां अडकळ जातात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मालगड्याचो अनुभव, मालगड्याचे आशिर्वाद, आमच्या जिविताचो उजवाड म्हणल्यार आमी कितें कसो विसरूंक नजो. जो कोण मालगड्यांचे बेसांव घेता, मालगड्यांचो मोग करता, तांकां देवाची आशिर्वादां भरपूर रितीन लाभतात म्हणल्यार सत हाची देवस्तुती आमकां दिता. अशें आसतना आमच्या मालगड्याचो मोग करया, तांकां मानान लेखया आनी तांचो अनुभव आमचो करून घेवया. ताणें जिल्ली वाट आमची करून घेवया आनी भावार्थांत तशें सगळ्या जिवितांत आमी बळादीक जावन देवाच्या आशिर्वादाची भुरगीं जावंक सोमी आमकां दार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन.
आमी विरावी हांत्री एका देवात्या सुलाम सभावा तुसारिया सगळी सांगाता म्हणया सतमंतान देवाक सरपद्वेदारा बापाक सर्गांनी बी तुमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवकार मर्यतान जल्मलो 5 पिलगाताने कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सरपदवेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तांतव्यांनी मेल्ल्यान ती मनसभे करूंक येतलो सतमांतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एकतार पत्काचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं आमी देवा लागीं निरंतर मागता कलत्या काळजान नितळ मनान आमची मागणी सर्वेस्परा मुखार आमी उबारया तसो आशिर्वादा आमची करून घेवया. पवित्र सभेंतल्या कुटुंबाची जबाबदारी आसच्या तिच्या मुखेल्यांनी पापसाहेब बिस्प याजाक आनी सर्व धर्मीक भावा भयणींनी तांचे तबेन आसच्या मलगड्यांची मोगान आनी गौरवान सेवा करूंक तशेंच तांच्या आत्मीक वाडावळेक गरज आसचे सक्रमेंत त्या त्या वेळार तांकां लाभोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी मलगड्यांची तांच्या तरणाटपणात राष्ट्राच्या उदरगते खातीर केल्ली सेवा मानून घेवंक तांच्या बऱ्यापणाक पावची कानुनां रुपीत करूंक आनी तांकां उदरगते खातीर निरंतरी वावुरचे बरें मोन तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मनशापणाची मौल्या नपैंच जावन येवच्या आधुनीक संवसारान मलगड्यांनी तशें तांणी तांच्या भुरग्यांची तशें नातरांची मोवाळयेन जतन केल्ल्या तशें हरेकल्यांनी एकामेकाक भाव आनी भयण म्हणून वळखून तांची मोगान सेवा करूंक प्रेरण जावंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. युवक युवतींनी संतोषान तांच्या आजो आजयेची भेटकन देवाच्या मोवाळ मोगाचो तांकां अनुभव दिवंक आनी त्या मारिफात मलगड्या आनी तरणाट्यां मदें आधुनीक संवसारांत नवो संबंद रुता करूंक वावरूंक तांचे थंय उदारपण आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर मलगड्यांनी तशें आजो आजयांनी तांच्या ह्या उतर प्रायेर तांच्या कुटुंबांत जणवायेची फळां तशें बावडताची दिरवी पाशार करी येता म्हणलें सत मानून घेवंक तांची उतर प्राय फळादीक तशेंच संतोश भरीत करूंक पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर मलगड्यांनी संवसाराच्या सल्वासा खातीर कळमीत नासतना मागचें आब्राहामा बरें मुंदारसून ह्या मारिफात सगळ्या संवसारार प्रत्येक जावन युक्रेनान शांती समाधान रास करूंक तांचे मागणे भेटोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आख्या पवित्र सभेंत आज मलगड्यां तशें आजो आजयेचो दीस संभ्रमच्या संदर्भी पवित्र सभा सर्व मलगड्यांक स्विकार करचे गरज जावंक तशें पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या उतर प्रायेच्या पापा फ्रांसिसाक सर्व बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी मौनपणी दोळे धांपया. आमच्याच कुटुंबांत असलेल्या मलगड्यां पासून मागया. आमच्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या मलगड्यांच्या आत्म्या खातीर शांती ससनाचो विशय मागया. विविध कश्टांनी आस्पत्रेंत आसात तशेंच विविध मोतीच्या पिडेन कस्तून आसात त्या भुरग्यां खातीर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस आचरण करच्या जॅक्सन सल्डान आमचो फिरगस गोळी परिशद उपाध्यक्ष ताचे पासून ताच्या फुडारा पासून आमी मागया. सर्गीचे भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसाव आनी तुजे लागीं सदांच मागों आनी तुवें मागलेलें सगळें कलत्या मनान स्विकार करूं. सर्गीचें राज्य सोदूंक सर्गीचो दारू ओटो बडोवंक जाय अशी सगळी कृपे तेणी आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 123 C38 38. संतोष भरितायच्या त्या दिसा आनी घेवन आमी आयल्या बापा उपदिता वर्त्या मोगा तुका स्विकार तू कर ये बापा
स्वीकार तू कर ये बापा उंडो गोवासो वायदाकासो ओल मावटीसो आमच्या कष्टाचो उंडो गोवासो वायदाकासो ओल मावटीसो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासा ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासा ख्रिस्ताच्या संतोष भरितायच्या त्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सद्पदवेदा देवपाक मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नक्या भविष्यवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्या तीन दिनी आमी तुका भेटयता तितून देन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सस्ताच्या सुखा पावय. मलगड्यांक सदांच सांगात दिवं तांकां गौरवान आनी मानान लेखूं आनी तांचो आशिर्वाद सदांच जोड घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सुवेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोरात उबारता. सुवेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सुवेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्ताच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें स्थारायलाय पण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझ्या जाणवयाची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकाणूंक तुजे रस्तेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्गानी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतर गायता. Poet, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तू सर्गानी संवसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो ह्या घडये कितें आमी मागता तें घेता देखून मागा तुमी घेतल्यात.
असलेल्या भावार्थान या पवित्र रितींत आमी वांटेली सावया. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्तमारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुगतीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें रगत, पदकाचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. ज्या पुरसांनी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या चढवंदारा आमची चढवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां ववकलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार सेवतेल्या आमा समेस्त पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पाऊल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मुरे देवाच्या माये संगती तिसपती बागे वंजूजे बागे वन धर्मदूता बागे वंजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आशना मतीन दवर ताणें शिकयलेल्या मागणी भक्तीन सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेल्या आमची ताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्या वारांतली पिडेशिडेंतल्या आमकां निवार. दयकुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शारांत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळतीने सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कितें आरासो ती पदव्या आनी महिमा तुजी ससाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ता जेव्हा जेव्हा तेव्हा बापाच्या कुशप्रमाणे पवित्रात्म्या सहकार संसारातून जिवी दिली
हे तुझ्या पोपू इथं कुठे रक्तावर ईश्वर म्हज्या कोटापर्यंत सर्व वाईटांतलो म्हाका आनी वार सदां तुज्या आज्ञा पडो म्हाका आदार दी आनी तुजें सगळो वेगळो स्वरूप दीस म्हाका रेडमी नाका सगळ्या प्लेया इजवन सचिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयल्ली ह्या संवसारांची येतना आमकां मागोवंक शिकयलेली आमकां सोदूंक शिकयलेली आमकां बोडोवंक शिकयलेली आनी देवाची आशिर्वादां जोड घेवंक आमकां उलो दितात ती शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हणजे बाग म्हाका आफवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजान ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजान सगळीच्या आमच्या भोवमुगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या कसना मरणाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळ अशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून हे जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे ओडुका सुम्या मी वेता हे तुझी गाता उपकाराच तुझ्या दर्गा दिता वाटे तुझे सोलो मोगा तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता वाटे तुझे सोलो मोगा तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता घटाय सोडून सर्गी कानान वेताव सोम्या उर्बेन कश्टान दुखान तुजेर पातयेर मुखार सरता उर्बेन सुम्या मी वेता ही तुजे गाता उपकारास तुझ्या दिता वाटेन तुझे सोलो मोगा तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आदर मागता मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरे आशीर्वाद देवा आमकां भगीन कृष्णाचे कृपेने आमकां आशीर्वाद आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर
तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.